पयले घरां जिंगा येलचोय भितोरी तेंगे आज काजार आहा आनी ते काजाराक कितू लोक येयले ते रांदपा ते तुमचोय. तिलामोळ इगोर्जींतल्यान आमकां रांदचेपॉल इव्हेंटाचो इन्वायट येयल्लो. रांदचेपॉल इव्हेंटाक कितें जाता हिंगा जे वाड आहाय ते पयलीं भाशेन घर बांदताय रांदप कोताय आनी तेंगे एक भाशेचो इव्हेंट ती सेलिब्रेट कोताय जावं ते हेस बाल टीम. आतां भितोसर आमगे पयले घरांत आनी चुया ती कितें सेलिब्रेट कोताय ती. हॅलो एक मसाला बीन काय ना म्हण तू लोक चोपायलायचं तेका चल पास्तें घाल तो आयज मुगेल्या चेडवालें काजार तेगे काजराचे माटवा आमी जेवण रांदलां. सो ह्यो पिठाच्यो नेवऱ्यो वडे केळीं सो गांवठी कोंब्या चिकन केलां आमी शीत कोडी मुश्का भाजी सगळ्यो आमी आदली जेवण रांदलां आमगे माटवा. आनी ह्यो मुगेल्यो जावो आनी आमगे सगळीं सेजनी रांदपा येयल्याय माटवा जेवण हे हांय सगळीं जेवपाक. हाऊस नंबर 2 दुसरे घरां भितोसोल थिंगा तेंगे फेस्त आहा आज बो फेस्त. ओ थँक्यू वाव. आयज आमगे रेंद्राचें फेस्त. सो आमी सगळो एक कुटुंब जाला एकठांय जाले आनी आमी सगळें जेवण केलां तयार. जायते भाशेचे प्रात केले शीत केला कोडी केल्या आरोस केला वेतूर केला देन सोरपातेल रेचाद बांगडे अँड सान्नां केले गोडाची आनी बेश्टी. आतां लोक येवपा आमगेर जेवपाक. ही सायकलेचे वयताय ती बाल टीम सेलिब्रेट कोताय तेंगे थिंग मागीर या आमी. आतां वेला चवथे घरां भितर सत्तिंग आहा माय तांदूळ चिता आणि आमगे सगळीं एकट्यान सगळें भितर सदना आमील मेळ म्हाका गरम गरम आहा. आज तुमगे घरात टीम कितें आयज आमगे न्हू सगळी आमगे घोटणामोटी बोर्ड आहा तितून 4 समुदाय आहाय. सो 4 समुदाय आमी एकठांय जावन आमगे समुदाय दीस एस म्हूण समोर हें कोताय समारंभताय. ओके सो आमी 4-5 दीस जाले हें सगळें प्रिपेर करूं लागले जाल्यार चुट्टां हें सगळें सामान हाडपाक आमगे सगळीं मेळोन बरी हार्डवर्क केलें ते बी वस्तू हाडपाक कित्याक त्यो आमकां आतां नाय न्हू घरा कडेन रानां आसन हाडली तें आनी बरें सगळ्यांनी येवन मेळोन टायम मेळटा ते भाशेन मेळोन केलें रेडी. ओके आनी आयज आमी सगळीं येयले हिंगा मेळोन रांदून बरीं जेवण करून आमगे कोण लागशीं कोण आहाय तेंकांय बी आपयलें आमी कोण वळखी आहाय ती लागशीं कोण असली चोवपा मेळना वोद्दां सो तेंकांय आपयलें आमी मुद्दम येवन चोयाय आमी कितें केलें तें टेस्ट कोराय हायाय आनी बरी एन्जॉय जायन वसाय अशें करून आमी तेमकां सांगिलां. आनी आमली पाटी आनी कितें केलो पेज केलोली आमी पेज आहा पूण आतां टायम जावन गेलो न्हू आनी मागीर आमी जायते भाशे प्रात रांदले आयज शीत कोडी हाऱ्या किसमूर आमसोल दुकरा सोलांतुलें दुकरा मसाचें मागीर गांवठी कोंबी रांदले आमी पयलीं चडशे गांवठी कोंबी कोत्ताली न्हू सो आमी गांवठी कोंबी शाकुती केल्या मागीर दुद्या भाजी केल्या सुकी आतां वेल्डूर कोत्ताय पयलीं सुकी कोत्ताली तेश कोन्न केल्या मागीर नुस्तीं तोणां भाजलां थोडे चोय कायलीचे भाजलां. वाव मुखान रावपा ना वयता जेवपा. आनी स्वीट डिश एक केला आमी तांदूळ भाजून दांत्याचे दोडून पीठ करून पिनाग केल्या दाखय गो फेवरेट पिनाग्र दी गो आनी गोडशे. आतां आमी फकत डेजर्टा आमी कस्टर्ड हातायचोय आमी अशें करून हें केलां माय फेवरेट एका पिनाग्र. खुशालबरीत कुटुंबाचो दीस. तिसऱ्या घरा एंट्रन्स तो व्हायब्रेटिंग आहा कोटो तुमकां यो फॉलो कर. तुम्ही
सो आयज तुमगे घरा केसो फेस्ट और केसो इवेंट बनयताय आमी अशें करून आमगे गांवचे आमी वाड्यांनी सगळ्यांनी एकठांय जावन येवन एकूट करून जेवण केलां जेवपा सगळे आमी नवी मोडी आमगे वाड्या नांव नवी मोड्डी आमी सगळे जेवण येवन सगळ्यांनी रांदलां हिंगा सगळे आमगे जेवण जाती सगळे भशेन केलां जेवण हय आनी कोण आमच्या फादरान आमकां कोरया हय फादरान आमकां सांगलें आमगे तुमच्या आदल्याशी ती दाखोवपाक त्या तुम कोरया म्हणून सांगितलें न्ही आनी त्या प्रमाण मागीर आमी गाजयताले आमगे सगळीं शालकाये आज कित कित रांदिल तुमी आमी रांदलेच चोय सांगता सुके हारे हेचो हे तोणा बांगडे हे सोरपाटे हे लोणशे आनी मोर आनी कायलीचे बांगडे आनी तोरा शिरो आनी आमी जेवपाचे प्लेट्यो आनी आतां दुकरा सोरपाटल केला आनी असो हे डूर कोकण दुदाचे बांगड्या कोडी आनी सुके हारे आमसोल मुश्का भाजी आनी सुके सुंगटां किसमूर आनी शीत आनी हेचो हितू आमगे एक्स्ट्रा आमी तांदूळ बंदवताय हय आनी हेचो कुजीन आहा आमगेले कुजना यो हितू आमी मागीर अशें आतां हेसा वत चड पट न्हू तशें आमी हितू उदक दवरताय ताप गरम जाता म्हणून पियो तोंड कोन्न आनी आमगे बांगडी भाजताय कुजना दवरताय हितू आमगे मिठा आयदनां हारे आयदनां हेचो एक कांदे आमगे अशें करून ल्हान दवरताय आमी आनी हेचो हितू पोताय मिरसांगे दितेल्यो टोमाटां सगळें तितू आमी हें कोताय मोव आमगे मोव करपाचें आनी हे आमगे रांदपा रांदून आनी हेजे आमी भाकरे भाजताय आनी दिवो काळोख जावन ते जी लायताय हितू आमगे कुंडी व्हडली आनी तो हे आमगे शिता बुडकूल हांडी घालपाचे आनी हे बुडकूल हे आमगे उदकाची ही आमगे मिरसां हाडपाची हातोरी आमगेली आनी हिचो आयदनां उदक बंद दवरपाची ही आयदन धुवपाचें तोस्त आनी आतां शीत आमगेलें हितून घालून दवरला आमी पाट्या शीत बोताय आनी थंय नाल्ल बी आहाय आमगेले हय आनी हेचो सगळें आहा आमगेले आनी हाचो रोप आमगेले मागीर रोप कामासान मुठीचो रोप दवरताय आमी ल्हान आमगे आनी हेचो मागीर येवन बसपा बांक आमगेलो आनी थंय भायर आमगे बसपा बांक केले थंय सोंपय केला बसूं आमकां मागीर येन मुठी जार जाताय न्हू बसूंक आनी हेजें पीठ दवरताय आमी पीठ दवरपाचें आनी मागीर हेचो हिंगा हे मागीर थोडे काजां आहाय आमगेल्यो ते काजां मोळटाय येवन घेवन येताय पुंजोवन दोंगरासून काज पुंजोवन दवरताय आनी हे आमगे तांदूळ आसुडपाचें आनी आमगे हितू उदक कितें उदक गो सोरो हे आमगे सोर बंदर बाटली व्हडली माडा सोरो आनी हेचे आमगे सगळे तुवाले तेंगे कामासून येताय न्हू जार जाणू तशें म्हणून ते सगळे लावप हेचो हिंग बसो आनी बसता आमी सगळीं आमगे नवी मोड्डी Magdala rokalir re gorio monu Rabon zaina re godal mer basolu आतां म्हाका आमगेले घोर नंबर हावस नंबर 5 आनी हे घोरा स्पेशलिटी तेमी पाट्या पोंदा पिल घालून यो दाखयता आयज आमगे गोंय सायबाची लादीन आहा आनी आमी सगल्यांक इन्विटेशन दिलां वचून तेंकां घरघरान वचोन सांगिलां आनी आतां आमी ते गोंय सायबा लादनी जे पयलीं आदलीं जें कितें रांदतालीं पोरबे फुसांवांक ते सगळे भाशेचें जेवण तयार केलां रानांनी घरांनी जीं फळां जातालीं भाजी बिजी तें सगळें तुमचे मुखार आमी दाखोवपा हाडलां स्टार्टींग केळें हाडलें हें आमी गांवठी खुब्या तांतयां हीं भिकणां हें आमगेले वेरील ही सालदाट ही हेची केळीं ही पोपाय हे तोरा शिरो उदक बंद दवरपाचें आमगेलो कोंबो हे आमगेले नीर काजूचो नीर घालून दवरपाचें ही मसालो भरलेली तोरां ह्यो काजू बियो ही भिंडां ही चारां शेपटां जांबळां आवाळे सोलां बरपये गोरे ही आमगेली चुन्नां ही आंब्याची सोलां सुकयलोली आनी उकडलोली तोरां हे दिवे पयलीं तेंपार आनी हे पयलीं लोक उदक पिवून बी उजा करताले ते पयलीं आनी तोंडांनी जी आमी भरून दवरतालीं न्हू सोलां बिलां तीं शेवयो काडटालीं ती आमगेले हेका जे आमगेले 15 ऑगस्टाक आमी शेवयो करतालीं शेवग्या हितून आमी सान्नां उकडलीं आतां ही आमगेली उदक भरपाचीं दणुलां
आनी हे आमी उकडलो तोरां ह्यो तिसऱ्यो हे आमगेले सगळे आमी आयज लादनी केलां तिसऱ्यो ही गोंयची भाजी आनी हे भितर धाडटा पणसाची तेजी तें आंबट केलां ही आंबी ही दुदया भाजी हो हाऱ्या सालाद केला सुक्या हाऱ्या आनी भाजून हे मिठा मांचे पयलीं तेंपार मास धुवतालीं लोक हे करून बांदून हे करून धुवतालीं उदक मरोन तेजें तें मिठा मालो मास दुकराचें ही आमगेली हेजी कडी भेंड्याची सुके सुंगटां घालून केल्या ही मुसगा भाजी हे आमकां आनी ही मेथ्या पेज केल्या दुखी लागून बीन बरी ती आनी हे उकडी शीत उकडी तांदळाचें हे आमी बांगडे भाजले रांदनीक आनी हे आमी भेंडी घालून कडी केल्या सुंगटांची आनी हे आमी सान्नू कोळ्ळे सगळे फातरीचे वांटून आमी केलां हे आमी रांदनीचेरी रांदलें तें सगळें रांदून घालून आमी रांदनीचेर रांदलां हे पयलीं तेंपार अशें करून कांदो बीन लोक लांबून दवरतालीं ही तेफळ दवरलें हे आमी थंय सगळें रांदनीचेरू वांटून आमी हें केलां हातरीर बीन अशें करून मागीर हिंगा आमी थंय पिनाग्री कोत्ताय आमगेली पिनाग्री आमगे चालू आहा आनी ह्या आमगेली केळी गेडाये ही तोरां लोक शिरो बिरो करून हापालो ह्यो काजू बियो ह्यो काजू हे पणस ही आमी तोर पिकोंक घायलें थंय आडसर हाडलें ह्यो बरण्यो पयलीं सोरो बिरो लोक बंदूर वयता कोताले तो तांदूळ धोणुला बंदवताय हो परपटो वखदां बी फ्री पडटा तो पयलीं भुरग्यांक न्हांवोवपा चाये बिये घातालीं ह्यो दह्यो ही कांतुलां हे मेडिसीन असलें वखद आमगेलें जाणटेलें आमगेलें पयलींचें थंडे बिंडे उजा कोतालीं इत्ता हांवें तांदूळ बिंदू चायणीक घातालीं हे थंय हाऱ्या आमी हितून कांदवतालीं कुरुमीत करून हे बरको हे गोरे आनी ही न्हू आमी वार दिवपा आमी उजा कोतालीं सुपान ही आमी बसपा एश कोन्न तांकां सगळ्यांक बसपा एश कोन्न हें केल्लें वय सपय बस नाल्यार मातशें बस दिवपा हें उदक तेव्हा इला ते बस 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 बसून घे ऍक्च्युली नीरो हो मेळना न्हू आतां ना मेळना नीरो पिवपा मेळना म्हाका नीरो आज जोपा रावपा थंय आमगेले लादीन बीन करया आतां ही लिसूण आमगेली जी आमी घर शिवपा आमगेली हो बी घालपा आमी उजा कोत्तालीं ते मागीर आमी पिनाग्री थंय दवरपा लायला हिंगा ऑपरेशन हेड जावन आसात वेगवेगळ्या कार्यावळी ते केटरिंगाचे हांगा दवरून आमी आतां पिनाग्री केल्या इतलेंच न्हय ते लायन्स क्लब हिंगा आमी कुकडा आमगेली भाजी पोंदा दाखोवन दवरले ते गॉम मारला आमी आतां चिकन करून गांवठी गॉम मारता न्हू हेजेर आमी मिरसांग वाडला रगड्याचेर हिंगा आमी आयडन सामकें आयडन बिडन धुवपा आमी हिंगा उदक धोणू लावता बन हिंगा आयडन धुयताय आनी हिंगा उदक बिदक तापयलां ते नळे आमी पयलीं दुंबीक घालपा पयलीं नळे उदक कोत्ताले अशें करून ही आमगेली कूळ नुस्तें धरून वयता आमी शेतां आमगे बांदी आयला थिंग लायतालीं नुस्तें धरून हो मरे निवळ कोण थंडी बीन अशें करून रोस काडून आमी भुरग्यांक थंडी जाल्यार बीन घातालीं मागीर भायर जावन वयता ती थंडी काडकून वयता आनी खबरी सुकोवंक गायला मिरसांग वो जिते हळदीचो असलो हळदी काडून आमी हें कोत्तालीं कोडये बिडे सुकोवन घालतालीं आनी आबोली गांवठी आबोली मिरसांग केळ्यो भाजी असली रोवन आमी आमगे दिसपा ते बापाचे पुताची पवित्र आत्म्याचे नावी आमी आमचे बापा सर्गीच्या आमी गोंय साहेबाच्या मानाक ताचें गीत गावया सांप्राशी आता माय हाऊस नंबर 6 आयज ती केसो फेस्त कोता आयज तुम सगळीं हे भाशेन कित्याक नेसोनाय सगळीं पयलो एक कुटुंब सो आमी सगळीं कुटुंबशी आमी एक भशेचे हांगा शिवले आनी एक भशेचे शिवले बो फेस्त आयज तूं केसो फेस्त कोताय तुमी आयज आमची आस्कारीन सायबिनी मायंदूस पब्री सायबिनीचें फेस्त आनी आज कितें रांदिलां फेस्ता आयज आमी फेस्ताक ज्यो आमी जायत्यो डिशीज रांदताय वस्तू रांदताय ते भाशेन आमी जायतें जेवण रांदलां आयज पयलीं म्हळ्यार आमी आरोस केला हे इड्डूर आडमास हे सोलांतुलें पितोर सोरपा तेल गांवठी कुंबी मास ही किसमूर हे रेचाद बांगडे हे शीत नुस्त्या कोडी हो निरपणूच भाजला सालाद तोंडान भाजलेले बांगडे आनी तशी ह्या बांगड्याची आमगेली थोडीशी आंत काडलें तोरा शिरो 2 भाशेची सान्नां आनी दोश तशेंच ह्या सगळ्या आयदनांनी ती आमी जेवण रांदलां ही आयदन धुवपाची आमगेली पी मिरसांग वांटपाची एक हातोर हे रांदपाचें कुजीन आमी सान्नां सगळें जेवण रांदलां ही पयलीं भाशेन आमी शिगडी गायल्या आनी ते शिगडेचेर आमी जेवण रांदलां कोदें नीस रोखोवपाचें तेंप दवरलां आनी उण्णें करून तितून आमी जायत्यो बऱ्यो अशें करून वस्तू घालताय कित्याक मूय बी लागना जावपा तेका कोडो धुतालीं भात गोतालीं ही बोट्टी तितून आमगे हारें सुकलोलें
कितें ताका मूय लागना जावपाक तें दोतालीं चेरीस दोतालीं कित्याक चेरिसां उज्या सोकला तीं पिड्यार जायना जावपाक दोतालीं आनी पयलीं भाशेन आमी सगळे कांदे उज्या सकयल दोताले कित्याक ताका मातशें चुलीचो धूप लागोन पिड्यार जायना जावपाक आनी ही बोट्टी एका फुगाव म्हणटाय रांदताय तेका ह्यो काजार जाल म्हणटा पयलीं आमी शिदी हाडटाय पुर्वजां गेलीं तोगलीं दोणां हितून तांदूळ घालून मीठ तशें करून बंदोताय ती आमगे धाकलीशी पेटी ते पेटीन आमगे गरज्यो वस्तू घालून ही दांडी तेजेर आमगे थोडीशी कापड घालताय ते भाशेन ही निसवण आमी हे घराक काम कोताय तेदोना ही निसवण आमी उजार कोत्ताय हे मांद्रेचेर बसून भुरगीं ल्हान व्हड जालें ह्या सोप्यांचेर बसून हांव खूब खुशालकाय घेयल्या ही ऑल्तर आमगेली मायदोस Now Eldon covered few of the houses while I stayed in the car with baby. त्या कापयला आहे न्हू आनी आतां हांव कवर करता few houses. So ह्या म्हाका कितें खावपाक जेवपाक मेळटलें. This is the 7th house. So आयज आमगे फुरसा फेस्त आनी आमगे हे सगळें आमी फुरसा फेस्ता हें केलां आनी आयज आमगे हे सोयरी येयला ते कापयल्लें फेस्ताक तयार केले आमगे रोयलो ते ही आमगे पावसाची तयारी यो भितर यो हें जेवण केलां ह्यो प्लेट आमी हातीन केल्ल्यो ते शीत केलां सुंगटां कोडी हें पिकल केलोलें हातीन केलोलें हें आमी हळांत तोरां हें पिकल मसालो बोल्लोलें आनी बेश्टी शीर केल्या तोराच्यो आनी हें सुकें हारें किसमूर केले आनी किसमूर सुके हाऱ्याची किसमूर ही आमी तोंडां बांगडे भाजले पेज जेवपा येता कोट्ट्यो कोट्टे यूज केले हें आमी गोडशें मुगांचे हय मुगांचें हें आमगेलें आमसोल तितून वांगे बी घालून हें केलां ते कोंबडे मांस केला हें कोंबे मांस काय नाही सुकें तेल बेल कांय नासतना तेल यूज केलो ना तितून मुश्का भाजी वेरदूर गेला दुदी आनी ती आंबील पिनाग तांदूळ भाजून दळली ते हातीन दळले थंय दांते आस गिरणी रोसनाल एश कोन्न दळून ते तांदूळ भात घालून तांदूळ कोताले हातीन आनी ओजी ते यूज कोता भाता एका हातीन केला तेगलें दुपोणे पुरमेत केला पावसाचो तोर घातलें आनी लोणची कोन्न दवरलां भिंडा सोलां आनी हो सगलो आमगे मसालो पावसा तयार करून दवरला आनी हो आमगेलो कांदो गांवठी कांदो हेजेर आम रांदनीचेर सगलें रांदलां गॅस बी कांय यूज केला आनी जेवण बीन आमी थिंग केलें ते मातये बुडकुलें रांदिलां आनी हेजेर वांटून केलां फातोर आनी रगडो रगड्याचेर तुझे गोरके निवार आमकां House number 8. Let's see what are they celebrating today. काळीज कशी जीवदा कशी शेता पडून बसत्या शेता झोत घालता बैली वटेन तेवटेन जाताय कोष्ट कोताय गाम बरयताय आता नागर शेत कोसून वैद गो घुतळ आज मग बाय आमगे रान्नी पोला फेस्त हे आमी आदलो लोक कितकोन जियेतालो ते भाशेन आमी हे घर बांदिला बेडरूम किचन एक आमगे देवा रूम ते भाशेन आमी न्हेसले पयलीं आदली लोकां भाशेन आनी आमी ते भाशेन आमी जेवण रांदिलां आतां कांय ना आमगेलें आयटम एक लोगून आयटम आतां ना सगलें आमगे आदलें जेवण हें तळ्यांत नुस्तें मट्टीक पणसा भाजी ही तेर जायना ते मुडल्यो मुशगा भाजी सांसवां ही सुंगटां कडी हे आमसोल आनी हे दुद्या भाजी दुद्या पानां भाजी ती आमील ती तोरां आनी ही पेज कोट्ट्यांतून नेवऱ्यो पयलीं मुगो बाय आमी कोट्ट्यांत सोजेन बांगडो खान जेयतालीं सोजी जाल्यार कोडये बोटलान कोडी खान जेयतालीं सोजी
बोर लागता न्हू बोर लागना बरं लागता. आनी जाया नुस्तें जाय नुस्तें दी म्हाका आनी बांगडे थोडं खायना पूण हेचेर टू गूड मुगे चड बांगडे खायना ना बोर लागता न्हू हय आनी बांगडो बोर लागना बोर लागता माय मम्मा वॉचिंग शी बी शॉक बांगडे खावपा लागल काय म्हणून तोंडां भाजलो त्या बांगडो बायांनी बांगडी धुयले तेज पोटांतू काडला मीठ लायला भाजले जालें बिचार बीन गेले पिकनिके बीन हय तू गेला कण्णारिशो कोणालिदू This is house number 9. Let's see what are they celebrating today. आयज आमचो हिंगा झरीवाडो आमी रानी पॉल म्हणून आमी हें केलां आनी आमचो शेत म्हळ्यार आयज आमी काजराचें सेकेंड डे परतोने नवर येयले आतां आनी जेवण तयार जालां आमगे नॉरबाब कसं झालंय सारखे कोण कातार मोठा सुकल्यानी शेत दोये पाड्या जात दोये पाड्या जात आजनी बर माता वले सावळे आडी गोपे जो आणि सावळे आडी गोपे We are right now in house number 10. Let's see what are they celebrating. Hello auntie, कैसा है? आम बरी हाय तुम बरी हाय न्हू Good. So आज तुमगे घरा तीन कितें? आमी नॉर्मल लायफ डिस्प्ले केलो हा ट्रेडिशनल कुकिंग आणि ट्रेडिशनल वस्तू सगळे डिस्प्ले केलो हाय So normal day how a Goenkar is to live before. Like पहिली भाशेची कितून रावताली. होय आमी नॉर्मल शीत केलां हिंग आण सगळे वस्तू आमी रांदले शीत केलां कोडी केलां दुकरा मास सोलांतू केलां पार आहा किसमूर आहा मागीर दुदया भाजी आहा गारांतू दुदी ओके आनी बांगडे आमी स्टफ केलो हाय पयलीं भशेन ग्रीन करून ओके आनी आमी प्लेट यूज केलो नाय पूण तेज पावटीन आमी केडी हॉल केलो हाय ओके तुवें खूब चोयत जाल्यार तुका दिसती पडटली तेका सुतली ना बट लुकट यूज केलो हाय टोटली लुकट यूज केलो हाय तुका मेडी दिसती पोणा हिंगा बट ती हूप टोटली कोंडे डिस्प्ले तुका पेट्रोमास दिसती पडटा पयलीं लोकांगे बुडकुलो मागीर ते मांड कुरपोन मागीर ते सोल बी घालपाचें ते आहा कोयती उंच होवन दवरलो आहा मागीर दांतोणे मिरर उजवाडा लातिको लागून पेट्रोमास दवरलो आहा दॅट्स इट Thank you. ऑल्टर ते खेडी न्हय बांधलो हा तिका. तेको हे गम लायन तेणें हें केलो आहा फुलां हातीन केलो हाय एक लेगून चेड्यान हेल्प केला टोटली बायलां केले मोल्लां दोग जाणांन केलें 5-5 करून 10 मोल्लां आमी यूज केलें 10 मायज आहाय ती शेण काडो हा बट थिंग एक लेगून हिड ना ऑल्टरी सायबीण मायच बोलें सो तें टोटली हातीन केलोलें मांड कुरपोन शिजाल म्हणटरी बुडकेन बुडकुलो तेजे वायणींग घाताय मांड कुरपोण लायन कोठम्याचे आनी हें आमगे शिदी आनी हें आमगे पयलीं कोदूल उदक भरून दवरलां पिवपा थंड जावपाक फ्रीज ना आनी शिद्यो शिद्यांनी उदक हाडटा न्हू कायल कॉपराची We are at house number 11. Let's see what are they celebrating. हॅलो एवरीवन सगळीं कशी आहाय तर आयज आमगेले रानी पोलाचो सुवाळो म्हणल्यार आमी बाल्टिमाचो सुवाळो करतात आमगे आयज बाल्टीम सेलिब्रेट करताय आमगे बाब जाला बाबागे नांव आमगे आंतोन तुम सगळीं ते सगळ्यांक ते बेसांव दिवपाचें ते आमगे मदन बाबा गेली आनी मदन हाडलें ना आसतलो धाकलीशी बॅल्कनी आनी आमगे लोकल झाडां कांडां जावं माडी पेरपेतीन आनी आमगे जाणटेली दांते घेवन आपले गेले पीठ मोडटाय ताबडे भाजी मिसांगो सुटी वेण म्हणटा एका ते आमी हिंगा रामा सुटी घेवन हिंगा वेडल्या डेकोरेशन ते आदली तेपाचें आनी हें पयलीं काजरां आमी फोल्यो लायतालीं ते आतां हें लायताय बोंद्यार लायताय पयलीं फोल्यो लायताल्यो
आमगेली आमकां बेड नासली सो आमी आतां पयलीं सकल ही सिनरी आमगेली स्ट्रॉ आमगे अशें हें आदले मदीन आमगे बाबा ब्लेसिंग एश म्हण हाडून दिला It's correct. I got another baby. I'm taking. I have 2 children already. One is my husband, one is my child. Now I got another one. Bye bye. Baltimore, I'll take away gift and take out. This is house number 12. Let's see what are they celebrating. आमगे आज बिकऱ्यां जेवणां आंब्याची सोज काळ्या शीत केलां दुगरा मास केलां चिकन केलां किसमूर केल्या रेच्यात बांगडे केले सुंगटां कडी दोश केल्या पिनागरी केल्या पुलाव केला आमी काजार जाले न्हू काजार माटो वेसता आमगेलो माटो आमी बिकऱ्यां जेवण करतालीं बिचाऱ्यां अशें करून कोण हाडटा जेवणां बसयतालीं तशें करून ब्लेसांवा लागून हय काजरा तूं हे सगळें काजरां आनी जेय आमी जालें सान्नां बाकरेचो सान्नाचे कुडके पारो कोतरावळी घालून असं करप हें ती जाय मीठ घालपाचें हे मीठ घालपाचें हां ना सगळ्यांनी ताळयो मारच्यो बरी कोण बरें जल्दी बरोबर